मानेच्या विशयाचेर काल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर क्लियर कट आणि वर द गव्हर्नमेंट स्टँड आसतना तो क्लियर केला. ओके, आणि त्याच पद्दतीन म्हणजे ताणें आपल्या स्टेटमेंटानूय म्हटलां वेळ पडलो जाल्यार फाल्यां कडेन आमकां MOF मिनिस्ट्रीच्या आगेन सुद्दां जर आमकां फायनल करचें पडलें वी आर रेडी टू. ओके, द चेतन पंडीत वी द एडवायझर फॉर दीस मॅटर इन मादई इन द गोवा. आज आमी तेकाय आपयला. आमची गरज आसा तशी मिटींग अलॉंग विथ द AG डेव्हलपमेंट मिनिस्टर WRD ऑल स्टाफ आणि हांव ताच्या गरज आसा की फावंडेशनाक म्हाजी मिटींगूय आसा टू डिसायड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. वॉट विल बी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ह्या विशयाचेर आमी माननीय पंतप्रधानाकूय बरयतले. ह्या विशयाचेर देशाचे उपमुख्यमंत्री बाबा गोंयकाराक सांगा म्हणजे म्हादईच्या बाबतींत जेंच्यांनी उदक वळोवपाक दिलें तेणी आमकां शाणपणां करपाची गरज ना. दिगंबराक वचून विचारात 7 ते 12 हेच्या मदीं उदीक जर वळयना आनी जर नालो मारला पळय हो तेच्या कार्यकाळांत मारला. त्या खातीर तेणी शाणपणां म्हाका सांगपाची गरज ना. एक्चुअली प्रॅक्टिकली जर डिगींग तो केला हें तेच्या टेन्युरान केलां. हें जर तेणी केल्लें नसत जाल्यार तें जावचें नासलें. खातीर तेणी शाणपणां आनी तेणी वेगवेगळें डिरेक्शन घे म्हूण म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी करपा खातीर पुराय कॅबिनेट आनी सरकार जें आसा तें सक्षम आसा आनी ज्यो ज्यो गजाली करच्यो पडटल्यो पयली तितक्यो गजाली आमी करपाक तयार आहा. म्हादईच्या उदकाच्या बाबतींत गिरीश चोडणकार आनी हो बाकीच्यांक हांव सांगना, बाकीच्यांक अर्थच ना. बाकीचे कोण उलयता तेची किंमत कितें फाटल्या बायपोल इलेक्शनांनी दाखयल्या. कोणाक कितली मतां पडल्या कोणाक ती कळ्ळ्या आनी उरलेले बेश्टे जे दोन उडयता ताका कांय अर्थ ना. 12 कडेन आंदोलनां करून प्रत्येक आंदोलनाक 20 आनी 30 लोक आसले. गोंयच्या जनतेचो सरकाराचेर विश्वास आसा. गोंयची जनता सरकाराच्या बरोबर आसा आनी गोंयच्या जनतेक खबर आसा की म्हादईच्या बाबतींत आमी सरकार खंयसरूच तडजोड करचे ना. आनी उदीक पळयलां हय आमी म्हणटा की तेंच्यांनी वळयना तें वळोवपा खातीर फाटल्यान काँग्रेस सरकारूच जबाबदार आसलें. तांच्या कार्यकाळांत जालां आनी वीथ फूल प्रूफ आमच्या WRD मिनिस्टर म्हणटा त्या प्रमाणे वी आर सबमिटींग वीथ फूल प्रूफ फॉर द MOF मिनिस्ट्री ऑल्सो. म्हणजे सगळे तेजे प्रूफ जे आसा जे आमचे कडेन आसा आमी सबमीट करता आनी तेय सांगला आमी हेन्स फोर्थ म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टात पूर्णतः आमची बाजू जी आसा ही भक्कम रित्या आमी मांडलेली आसा आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या बाबतींत आमी खंयसरूच म्हणजे फारच्यासून आमी तडजोडूय ना. आणि आता नवी मिनिस्ट्री तुम्ही हँडल करता मी अशें कितें जावंक शकता म्हणटा हांव की तुमी आतां उतरच दिता. टायम बाउंड क्लेम हो जावंक शकता. तुमी एक टायम दिवंक शकता की ह्या टायमा भितर आमी हें करून घेतलें काम म्हणून. तुका वायटूच गजाल सांगता हांव तुका टायम बाउंड हो विशय सुटूंक शकना म्हणटा. कित्याक सांगता द मॅटर विथ सुप्रीम कोर्ट म्हणजे सुप्रीम कोर्ट डिसिजन हांव सांगूंक शकना फाल्यां फुडें म्हणून. पण हांव ताजें एड करून आनी एक सांगता जे ते म्हणटात की म्हादईचें उदक फक्त सगळे आमकां मांडवीत मेळटा. बट ताज्या खातीर गोंय सरकारची ऑलरेडी 46 काय आय डोंट नो एक्झॅक्टली फिगर जे डॅम्स जे आसा हे खरें म्हणजे बांदपाचें ठरिल्लें गोवोरमेंटाचें. भितरल्या 6 धरणां बांदपा खातीर आमकां क्लियरन्सूय मेळटा तेन्ना. बट तें काम आमी जे एक्सपर्टायट करता म्हणजे आमकां त्या उदकाची गरज आसा आनी आमकां तें उदक जाय ताच्या खातीर तेजेर बांदपी सगळे वेगवेगळे कडली धरणां जी आसा ती आमी ऑलरेडी आमच्या WRD मिनिस्टराक आनी पुराय टिमीक इन्स्ट्रक्शन दिला. वी वील एक्सपर्टायट इट म्हणजे तांकां नॉकरात बरोवंक जायना तुमचें उदक फक्त मांडवी करता तुमचें उदक ना. आमकां खरें म्हणजे सॅलॅरिटी तेंचे सगळें आसाच. बट ताच्याच बरोबर आमकां जी ज्या ज्या जाग्यार आमकां टॅक्स घालपाक जाय त्या पळय ते आमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन आमकां ताची कितल्या मोठ्या प्रमाणात गरज आसा आनी कितल्या पद्दतीन आमी बेगिनात बेगीन तें काम करपाक शकतले. एक्सपर्ट ताचे कडेन आमी ओपिनियन घेवन वी आर फास्ट ट्रॅकिंग दॅट प्रोजेक्ट. Is there any discussion between the 3 states and the center on how to go ahead with the award? म्हादई ट्रिब्युनलान जो अवॉर्ड दिला त्या अवॉर्डाच्या अगेन्स्टूच आमी सुप्रीम कोर्टात गेला. त्या खातीर डिस्कशनाचो प्रश्नच येयना. एक म्हणजे म्हादई ट्रिब्युनलान जो अवॉर्ड दिला समथींग 5.9 TMC वॉटर तांकां दिवचें. Actually, water regulatory authority should be there to control that everything. It is true, water, but till now it is not finalized. Till now, तांच्यानी त्या तुम्ही पळयतल्यार तिसरें पत्र दुसरें पत्र जे वाचेत जे तितलो लास्ट पॅरा वाचल्यार तुमकां क्लियर कट दोनूय पत्रां दवरात आनी वाचात. ताज्या लास्ट पॅरेग्राफान म्हटलां अनलेस एंड अंटील दॅट ट्रिब्युनल ऑर्डर इज नोटिफायड त्या शिवाय तांकां जी हेजे वायल्ड लायफ आनी फॉरेस्ट आपल्या दोनूय जी NOC दिवपाक जाय ती अनलेस एंड अंटील नोटिफायड द ट्रिब्युनल ऑर्डर. बट ट्रिब्युनल ऑर्डर जी आसा पळय न्ही ही अनलेस एंड अंटील सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जाल्या शिवाय नोटिफाय जावंक शकना. म्हाका कळ्ळा तूं कितें म्हणपाक आसा. टील नाव ताचेर स्टे दिवंक ना. बट वीच इज द पेंडींग नाव वी आर आस्किंग टू गिव द स्टे ऑन दॅट. आवर AG इज प्रेसिंग द सेम थिंग. So that plea has been put in the Supreme Court by. Of course. This time we are trying. Say on the award
for an interim stay on the award. Yes, right. We are asking for the interim stay on that award. We are pressing that.